आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन. नमस्कार इष्टानू. मतदाता जंक्शनाचो हो काफलो नव्या वर्साच्या आपणाला दुसऱ्या पेण्याचेर पावला न्हय भारती? हय भारत, वाटेचो पत्तोच लागलो ना. केन्ना पेणे दर पेणे करीत आमी नव्या वर्साचो हुमरो हुपून 15व्या एपिसोडाच्या पेण्यार पावले ते. वा, आनी पळय न्हय, आमचो व्हॉट्सॲप नंबर एपिसोडाचे जापे वांगडाच परबी दितल्या संदेशांनी भरला. हय, सोशल मिडियाचेर तर नव्या वर्साचे उत्परके अजूनय पातळ्ळ्यात. सारकें तुजें. आनी हय, मिडिया वयल्यान याद जाली. म्हजी याद काडटले काय कितें? अरे वेंचणूक काका, नमस्कार. तुमी आयिल्ल्यान आमच्या जंक्शनाचें फंक्शन वाडटा. तर आयज फंक्शन कसल्या विशयाचेर आसा? ताचीच गजाल चलताली, सोशल मिडियाची. अच्छा, सोशल मिडिया तर मिडियाचेच नवे रूप. आणि मिडिया कितें तर? पळयात, मिडियाक तर विधायिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिके वांगडाच लोकशायेचो चवथो खांबो मानला. संवसारभरात लोकशायेचे स्थापणुकेत मिडियानूय म्हत्वाची भूमिका वठयल्या. म्हणटकीच आयच्या जंक्शनाचेर मिडियाची भूमिका, तिचो उद्देश आणि वेंचणूक प्रक्रियेत तिची जापसालदारकी हाचेर कित्याक उलोवचें न्हय? तुम्ही तर म्हज्या मनातली गजाल सांगली. अरे कसली गजाल चल्ल्या? अरे यो कल्पनाबाय. कल्पनाजी नमस्कार. म्हजोय नमस्कार तुमकां सगल्यांक. काका, मतदाता जंक्शनाचेर आतां मेरेन जितल्यो कार्यावळी प्रसारीत जाल्यात तांणी सशक्त लोकशायेचो आधार म्हटल्यार आमच्या वोटरांची मनां जिखल्यात. हय, आमकां ज्यो मेसेजीस येतात तातूंत लोक सांगतात हे कार्यावळी वरवीं ते वेंचणुकेचे गजाली विशीं कशे जागरूक जातात ते. पळयात, मतदाराक जागरूक करप आणि निर्विघ्न आणि पारदर्शीपणान वेंचणूक करप वेंचणूक आयोगाचो हेत आसा. आणि काका, मतदाराक आपणाले जापसालदारकेची जाणविकाय करून दिवप लेगीत. हय तर. पळय कल्पना, तूं तुजें म्हणणें मिडियाचेर दवरताच आनी आमी सगळीं तर मिडियाचेच एक आंग आसात. म्हणटकीच कांय गजाली वेंचणुकेंत मिडियाचे भुमिके विशीं कित्याक करच्यो न्हय? पळयात, काळा वांगडा मिडियाचो बेस बदलत वता. मिडियान सद्याच्या युगांत दिसाळी आनी रेडिओ सावन टेलिव्हिजन आनी सोशल मिडिया मेरेन बरोच व्हड प्रवास केला. मिडिया हो लोकशायेचो चवथो खांबो. हांकां विचारून पळोवया, कितें रे? हय कल्पना दिदी, आणि तो न्याय आणि सरकाराच्या नितीचो लाव समाजातल्या भितरल्या वर्गा मेरेन पावोवपाक म्हत्वाची भूमिका वठयता. कितें म्हणटा काका, सारकें न्हय म्हजें? हय सारकें. वेंचणुका विशींची मिडियाची रिपोर्टिंग निष्पक्ष आसूंक जाय. वेंचणुकांत रिपोर्टिंग करतना सांप्रदायिक आणि जातीय आधाराचेर रिपोर्टिंग करचें न्हय. शिस्तीचे नदरेन प्रेस कावन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन NDBA वरवीं जारी केल्ल्या निर्देशा सयत हेर तरतुदीक मिडियान पाळो दिवचे खातीर एक एडवायझरी जारी करतात. तुका खबर आसा? हय, आनी वेंचणूक संबंधी खबरो कव्हर करपाच्या काळात उमेदवारांची खबर मुलाखतीच्या प्रकाशनात संतूळ दवरूंक जाय. सगळ्यो तरेच्यो वावड्यो, निराधार आनी चुकीच्यो खबरो दिवच्यो न्हय. चड करून जेन्ना त्यो खबरो खंयच्योय विशेष पक्ष वा उमेदवाराचे संबंधी आसता जाल्यार. हो बरोबर उलयलो. वेंचणूक काका, जे मेरेन म्हाका खबर आसा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेरूय वेंचणूक वितरावणे विशीं लेगीत कांय दिका निर्देश आसात. मतदानाच्या वेळार सायलन्स पिरियड हें उतर खूब आयकूंक येता. हो सायलन्स पिरियड म्हळ्यार कितें? मिडियाच्या संबंधात ही सामकी म्हत्वाची गजाल. पळय, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स ॲक्ट 1951च्या सेक्शन 126 स्पश्ट केलां. ते म्हळ्यार खंयच्याय वाठारांतल्या वेंचणुकेच्या दिसा मतदान प्रक्रिया बंद जावचे 48 वरां पयलींच्या काळात सायलन्स पिरियड म्हणटात. ह्या काळात कसलेच तरेचो प्रचार करपाक मनाय आसता. खंयच्याय इलेक्ट्रॉनीक मिडियात सायलन्स पिरियडाच्या काळात जाका लागून मतदान परिणाम प्रभावित जावपाचो दुबाव आसता अशे वेंचणुके संबंधी कसलोय विशय मांडपाचेर प्रभावित करपाचेर बंदी आसता. ह्या काळात ओपिनियन पोलाचेर लेगीत बंदी आसता. ही तर बरी गजाल. बरें. आणि काका, हालीसराक एक्झिट पोलाची खूप चर्चा जाता. हे संबंधात कसले नेम आसात बी? आसात न्ही? कितें काका? हाचो नेम सांगता, सगळ्या सुवाताचेर सगळ्या पावड्याची मतदान प्रक्रिया पुरायपणान सोंपिल्ल्याच्या 30 मिनटां उपरांतूच एक्झिट पोलाचे परिणाम वितराव वा प्रचारीत करूं येतात. कलम 125च्या तरतुदीचे उल्लंघन दंडनीय आसता.
हातून दंड वा 2 वर्सांची बंदखण वा दोनूय जाव येता. मुखेल गजाली तर आतांच सांगल्यात, त्यो सगळ्या तरेच्या मिडियाचेर समानतायेन लागू जातात. ओ एक खाशेली गजाल ही ती म्हळ्यार भारत वेंचणूक आयोगा वरवीं भारताचो लोकसेवा प्रसारक म्हळ्यार आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या प्लॅटफॉर्माचेर वेंचणूक काळात प्रचारा खातीर मान्यताय मेळिल्ल्या राजकी पक्षांक नेमा प्रमाण वेळ वांटून दितात. थारायल्लो वेळ सामान्यतायेन 45 मिनटांचो आसता, जाल्यार अदीक वेळ फाटल्या विधानसभा वा लोकसभा वेंचणुकेत पक्षाच्या प्रदर्शना वयल्यान थारायतात. काका, जे मेरेन म्हाका खबर आसा, वेंचणुकेच्या काळात वेंचणूक आयोगाच्या फुडारपणान वेंचणूक प्रचार प्रसार संबंधीत गजालीची पयली तपासणी करप आनी त्यो प्रमाणीत करपा वांगडाच तांचेर नदर दवरप आनी कागाळ बी घेवपा खातीर म्हूण एक समिती घडयतात. तुजी म्हायती सामकी सारकी भारती. हाचे खातीर भारत वेंचणूक आयोगा वरवीं राज्य आनी जिल्लो पावड्यार मिडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटी म्हळ्यार मिडिया प्रमाणन आनी टेळणी समिती MCMC घडयतात. हे समितीच्या परीक्षणाच्या आवाठांत इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर प्रसारीत जावपी पॉलिटिकल एडवर्टायजमेंट्स आनी सोशल मिडिया वयले प्रचाराचे एडवर्टायजमेंट्स म्हळ्यार जायराती लेगीत येतात. तशें भारती आयच्या काळान आमच्या हातांतल्या ह्या मोबायलान सुद्दां म्हायतीचे महाभांडार आसा. पूण त्या म्हायतीच्या खरेपणाची तपासणी मात आमी आमच्या विवेकान करूंक जाय. सामकें सारकें सांगलें तुमी काका. पूण आमी हेवूय नक्कीच म्हणूंक शकतात, तें म्हळ्यार मिडियानूच हाची स्वताच दखल घेवन स्वताच आपणाली भुमिका जागरूकतायेन वठोवंक जाय. काका, न्यू मिडिया वा सोशल मिडिया संबंधात भारताच्या वेंचणूक आयोगा वरवीं जारी केल्ले दिका निर्देश मातशे वेगळे आसतले. न्यू मिडिया म्हळ्यार कितें? न्यू मिडिया म्हळ्यार TV, खबरेपत्रां आनी रेडिओ हांचे भायर संचाराची नवी साधनां, जातूंत आमकां वेगान म्हायती मेळत रावता. हातूंत सोशल मिडिया आनी न्यूज वेबसायट्स लेगीत आसपावतात. ओ ओके. बाय कल्पना, तूं मोन्यांनी म्हज्यो गजाली आयकत रावतले काय कितें उलयतले बी? काका, खबर आसा, वेंचणूक आयोगाच्या फुडारपणान विंगड सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माच्या प्रतिनिधी वरवीं तांच्या प्लॅटफॉर्माचो स्वतंत्र, निश्पक्ष आनी नितीक उपेग निश्चित करूंक आपसांतले सहमतीन व्हॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स घडयला. हय कल्पना दिदी, हाचे सकयल हरकतीचो प्रचार, फेक न्यूज सारखे पोस्ट काडून उडोवंक आयोगाच्या सुचोवणेन संबंदीत प्लॅटफॉर्मार तत्काळ कारवाय नक्कीच करची पडटा. 2019चे लोकसभा वेंचणुकी सावन लागू जाल्लो हो व्हॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स सगळ्या वेंचणुकांच्या काळान लागू करतात. सारकें तुमचें. उमेदवार, पक्ष आनी संबंदीत स्टेक होल्डर्सांक नांव नोंदणे वेळार एका एफिडेविटा वरवीं आपणाली ईमेल ID आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्या आपल्या अकावंटाची सगळी म्हायती दिवची पडटा. सोशल मिडियाचेर राजकी प्रचारा खातीरची सामुग्री पयलीं प्रमाणीत करप गरजेचें आसता, हें जाणा जावप भोव म्हत्वाचें. हाचो अर्थ सोशल मिडियाचो वापर लेगीत जापसालदारकेन आनी सादूरतायेन करूंक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हळ्यार वेंचणुकां विशीं आमी जें कितें पळयतात, आयकतात आनी वाचतात तें खंयच्या मार्गांनी वचून आमचे मेरेन पावता पळयात. वांगडाच आमी आमचे दोळे कान उक्ते दवरून तथ्य आशिल्ली सुचोवणी, खबर आनी सांगिल्ल्यो खबरो आनी प्रचाराचो भेद समजप हेंवूय तितलेंच गरजेचें. काका, हे संबंधातल्या कांय म्हत्वाच्या गायडलायन्सा विशीं वेंचणूक आयोगाची DG मिडिया मिस शेफाली शरण हांणी दिल्ली म्हायती आमी लक्ष दिवन आयकूंक जाय. भारत निर्वाचन आयोग चुनावों में मीडिया की भूमिका को अहम मानता है. आयोग का मुख्य लक्ष्य भारत वेंचणूक आयोग वेंचणुकांत मिडियाची भूमिका म्हत्वाची मानतात. आयोगाची मोख म्हळ्यार सगळ्या हितधारकांक, चड करून राजकी पक्ष आनी मतदारांक समान संद तशेंच फावो तश्यो आनी संतुळीत खबरो मेळच्यो. जंय मिडिया एके वटेन पयस मेरेन आमचे संदेश पावोवंक मजत करता, थंयच दुर्भाग्यान हालींसराक पेड न्यूज, मोडून तोडून खबरांक वेगळो रंग दिवपा सारक्यो वायट गजाली प्रचलीत जाल्यात. देखून आयोगान दर राज्यांत तशेंच जिल्लो पावण्यार मिडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटी घडयल्यात, ज्यो लक्ष दवरतात आनी पॉलिटिकल एडवर्टायजमेंटाचें सर्टिफिकेशनूय करतात. भारत वेंचणूक आयोगाचे दिका निर्देशना प्रमाण वेंचणूक प्रक्रियेच्या काळात ओपिनियन तशेंच एक्झिट पोल लेगीत सायलन्स पिरियड म्हळ्यार 48 वरांच्या काळात प्रतिबंधीत आसतात. समान संद दिवपा खातीर आयोग मान्यताय आशिल्ल्या राजकी पक्षांक
आकाशवाणी आनी दूरदर्शन सारख्या मिडिया माध्यमांचेर नेमाप्रमाण फ्री टायम वाडटा. सोशल मिडिया जरी 5वो खांबो जावन वयर सरला, बेगीन न्यूज दिवंक सहाय्यक जाला, तरी चूक वा सारकें हाचो भेद केले बगर सत्यापन करूंक नाशिल्ल्यो संदर्भ विरयत वावड्यो लेगीत हाचे वरवीं सोंपेपणी पातळटात. आत्मसंयमाची गरज जितली न्यूज पोर्टलांक आसा, तितलीच जापसालदारकी त्यो पळोवपी आनी वाचतल्यांचीय आसा. भारत वेंचणूक आयोगा दरेका पावण्यार मिडियाक सुविधा दिता, जाणे त्यो पारदर्शी आनी निश्पक्ष तरेन कसलीय बाधा येनासतना आपणालें काम करूंक शकची. ताचे खातीर तांकां बूथ आनी मतमेजणी केंद्राचेर कव्हरेजी खातीर परवानगी पासूय दितात. बऱ्या रिपोर्टिंगा खातीर तांकां सन्मानीत आनी प्रोत्साहीत करूंक दर वर्सा 25 जानेवारीक नॅशनल वोटर्स डे सुवाळ्यांत मिडिया अवॉर्ड दिता. वा, वेंचणूक आयोगाची डीजी मिडिया मिस शेफाली शरण हांणी खूब बरी म्हायती दिली. आमी तांकां दिनवास दितात. तशें काका आमी पळयतात तुमी तर फेसबूक, ट्विटर आनी हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर खूब सक्रिय आसतात. अशा वेळार वेंचणुकेच्या काळात आमची एक सोशल मिडिया युजर म्हणून कितें जापसालदारकी आसता? हो खूब बरो प्रस्न विचारलो तुवें. पळय, सोशल मिडियाचेर दरेक व्यक्ती आपणाले विचार उक्तेपणान मांडूंक शकता, पूण संविधानान आमकां जर अधिकार दिल्यात तर देश आनी समाजा विशयी आमच्यो कांय जापसालदारक्योय आसात. हाचेर लक्ष दिवपाक जाय. देखून जर आमी सोशल मिडियाचेर कितेंय पळयतात, आयकतात वा बरयतात जाल्यार ताणें समाजाचो खंयचोय वर्ग दुखोवचो ना हे गजालीचेर लक्ष दिवंक जाय. भारत, हांव एक गजाल सांगू? हय हय, सांग. मातशें तें रिकॉर्डिंग आयकय. आमकां आमच्या एका आयकुप्यान धाडलां तें. हे घे. मैं देवराज मरहाल, गांव रसली ठकराई, बसंतगढ़, जिला उधमपुर, जम्मू कश्मीर से. उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, मतदान आया है, मातृभूमि जगा रही, बटन को दबाकर लोकतंत्र सजाना है देश कह रहा, देश को जगाना है हाथ में तुम्हारे, घड़ी देश की बता रही. उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, हिमालय की चोटियों, समुंदर की लहरों में, मेरे देश के गाँव गाँव में, शहरों में, है गीत जय आज़ादी तुमको सुना रही. उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, है कश्मीर कह रही, कन्याकुमारी से, है एकता हमारी, अटल दुनिया सारी से, है शीश से चरणों तक, भारत माता जगा रही. उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही. धन्यवाद. आणि आता कार्यावळींत सेलिब्रिटी आयकॉन कितें म्हणटात ते ऐकूया. नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का सादर नमस्कार और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको और आपके परिवार के लिए ये नववर्ष मंगलमय हो एवं शुभ हो. आपको याद ही होगा जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैंने आपसे इस कार्यक्रम में ही फिर से मिलने का वादा किया था. आज मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूं कि आप सबसे एक बार फिर बात करने का अवसर मिला है. दोस्तों, कुछ ऐसी परंपरा है कि नए वर्ष पर हम कुछ संकल्प लेते हैं, तो क्यों ना आज एक संकल्प हम देश के लिए लें कि हम सब लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा को जीवित रखेंगे, अपने वोट के माध्यम से और सशक्त बनाएंगे. एक सजग, सशक्त, सतर्क और जिम्मेदार मतदाता होने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे. अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों तक ये संदेश पहुंचाइए. जब जुड़ेगा वोट से वोट, तभी तो बनेगा ना शक्तिशाली लोकतंत्र का सही सिस्टम. आप सबको जल्द ही फिर मिलूंगा. आमी आमच्या फाटल्या एपिसोडात विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप कितें आनी भाग्यवंत जैतिवंत कोण ते सांगुया. तर एपिसोड 14चो प्रश्न आशिल्लो, खंयच्या मतदान मशिनाचेर ब्रेल लिपीन बरयल्लें आसता? हय, आणि ह्या प्रश्नाची सारकी जाप आसा EVM म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनाचेर. देशभरांतल्यान आमच्या लागीं जापो आयल्यात. सारकी जाप दिवपी आयकुप्या मदल्या भाग्यवंत जैतिवंताचें नांव आसा डॉक्टर त्रिलोकचंद्र सोनी, पोस्ट ऑफिस रिंगालगढ़, विकास खंड जौनपुर, उत्तराखंड. तुमकां परबी. आनी आतां वेळ जाला हे फावटीचो प्रश्न विचारपाचो. आयचो प्रश्न आसा, वेंचणुकेच्या काळात मिडियाचे प्रचार सामग्रीचेर नदर दवरपी जिल्लो पावण्याचे समितीचें नांव कितें? तुमची जाप आमकां सोमार मेरेन मेळूंक जाय. आमचो नंबर तुमकां याद आसतलोच, 9999031950. हे पळयात, आमी उडास दवरूंक जाय. ते खबरापत्र जावं वा रेडिओ वा मागीर टीव्ही चॅनल, सगळ्यांनी आपणाली सशक्त भुमिका वठोवची, मतदारांक जागरूक करचें आणि वेंचणूक आयोगा वांगडा मेळून लोकहिता खातीर आपणालें म्हत्वाचें योगदान दिवचें. फुडल्या सप्तकांत हेच सुवातेर ह्याच जंक्शनाचेर आमी परतून मेळटलीं. तुमकां सगळ्यांक
मतदार जंक्शनाच्या पुराय टीमी वतीन नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हॅशटॅग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.